गोयच्या एसटी समाजाक विधानसभेची 4 सीटां राखीव जाय ते खातीर गाकुवेद आनी मिशन पॉलिटिकल रिझर्वेशनान बऱ्योच खास्तिको काढल्यात। तेजोच भाग म्हण गोयच्या प्रतिनिधी मंडळान पार्लिमेंटरी कमिटीचो चेअरमॅन डॉक्टर किरीट सोळंकीची अहमदाबादात वचून भेट घेतली। रिझर्वेशना विशींचे तेंचे निवेदन केंद्र सरकारा मेरेन पावयतलो। डॉक्टर सोळंकीन तेंकां उतर दिला। आयकात देविदास गांवकाराचो रिपोर्ट। गेल्या त्या 10 जून ह्या दिसाक गोय राज्यांतले मिशन पॉलिटिकल रिझर्वेशन आणि गाकुवेद ह्या दोन्ही संघटनांनी एकठांय येवन पार्लमेंटरीचे SC/ST वेलफेअर कमिटीचे अध्यक्ष किरीट सोळंकी हांचे कडेन चर्चा केली आणि त्याच बरोबर तांकां तांच्यांनी मेमोरेंडम भेटयलें आणि तांकां सांगलें की गोय राज्यांतले जे ST लोक आसात तांकां जे SC/STच्या अंतर्गत जे हक्क आणि अधिकार मेळपाचे आसात ते बेगिनात बेगीन मेळोवन दिवचे आणि विशेष करून खास करून म्हणटा तशें जे गोंयाक आतां सातत्यान मागणी लावून धरला ती मागणी म्हणजेच विधानसभेची पॉलिटिकल रिझर्वेशन जे आसा ते आमकां बेगिनात बेगीन दिवचें अशें तांच्यांनी ताजे कडेन मागणी केल्या। हमें कहा कि ये रिजर्वेशन उनका एक लोकतांत्रिक अधिकार है जो जिनसे वो अभी तक वंचित रहे। हमने कहा कि उनको जल्दी से जल्दी लागू किया है करना है और उसके बाद हमने सदन के पटल पर भी लोकसभा के और राज्यसभा के पटल पर भी इस बात का विषय भारत सरकार के सामने रखा। आज मुझे बहुत संतुष्टि है कि गोवा सरकार ने इसके लिए डिलिमिटेशन के लिए दरखास्त भारत सरकार को भेजी है। अब मामला भारत सरकार के अधीन है और मैं भारत सरकार को मिलकर मैं अपील करूंगा कि जो आने वाला जो मॉनसून सत्र है इसमें ही इस डिलिमिटेशन बिल को जारी किया जाए ताकि जल्द से जल्द गोवा असेंबली में हमारे शेड्यूल्ड ट्राइब के जो भाइयों और बहनों हैं उनको रिजर्वेशन मिल सके। अगर ये रिजर्वेशन मिलता है तो 40 सीट वाली गोवा असेंबली में शेड्यूल्ड ट्राइब के 4 रिजर्व सीट होंगे और 1 रिजर्व सीट शेड्यूल कास्ट की होगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि भारत सरकार और खास करके हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस बात पर गौर करके उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। आमकां सगळ्यांक खबर आसा की आमचे गोयचे CM जे आसा डॉक्टर प्रमोद सावंत यांच्यानी 24 मे ह्या दिसा आमचे राजकीय आरक्षणाची जी फायल जी आसा प्रपोजल जो आसा तो गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाक धाडिल्लो आसा आणि त्या संदर्भात जे आमचे डॉक्टर किरीट सोलंकी जे आसा तांच्यांनी फाटी जे पार्लमेंट कमिटी म्हणून ते अध्यक्ष म्हणून एक जे हांगासर आयिल्ले गोंयांत त्या वेळार तेंच्यांनी पार्लमेंटान आमकां हांगासर गोंयांत आमचे ST बांधव जे आसा तेंचेर राजकीय जे आरक्षणाच्या बाबतींत भरपूर अन्याय जाल्लो आसा जे त्यांनी पार्लमेंटान दाखोवन दिल्ले आणि जेन्ना ही आतां फायल ऑलरेडी गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाक धाडिल्ली आसा काल 10 तारखेर आमी हांगासर अहमदाबाद हांगासर आयिल्ले आसा आणि डॉक्टर किरीट सोलंकी आसा तांची आमी भेट घेतली आणि तांकां जो गव्हर्मेंटान जे हें धाडिल्लें आसा गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया जो प्रपोजल धाडिल्लो आसा तेचेर फॉलोअप तुमी करचें अशें तांकां सांगलें। त्या संदर्भात डॉक्टरान आमकां एक बरे पैकी एक आश्वासन अशें दिल्लें आसा की आतां गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाची जबाबदारी वाडलेली आसा त्याच प्रमाणे गोवा गव्हर्मेंटाची जबाबदारी वाडलेली आसा आणि तांणी आतां येता ते मनसून सेशन जे आसा तेतून ही जी आमची राजकीय आरक्षणाच्या बाबतींत आपूण थंय हो आमचो विशय जो आसा हेच्या संदर्भात नोटिफिकेशन काडपा खातीर डिलिमिटेशन बसोवपा खातीर आपूण प्रयत्न करतलो अशें डॉक्टर आमचे सोलंकी जे आसा तेंच्यांनी सांगिल्लें आसा। गोवा 365 खातीर देविदास गांवकर, समृता खणगांवकर आनी निखिल जल्मी।